Hello everyone, welcome to Videsh Classes. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान पोस्ट अनाउन्स केल्या अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 2. सो ते पोस्टाचे रिलेटेड सिलेबस अँड स्कीम ऑफ एक्झामिनेशन्स जी फायल आसा तेंच्यांनी आपल्या ऑफिशियल वेबसायटीचेर पब्लिश केल्या. ओके, सो जी ऑनलायन फॉर्म जी लास्ट डेट आसा ती 13 मार्च 2026 आसा. फॉर्म फिलअप करतले त्यांचे फर्स्ट जे काम जे आसतले तेंकां आपणाक स्वताक प्रिपेअर करपाक जाय फॉर द कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट. सो कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट आसा पळय त्यो दोन आसतल्यो. सो तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता सिलेबस फॉर द CBT 1 कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट 1. सो हांगा तुम्ही पळोवपाक शकता जे टेस्टीक क्वेश्चन येतले ते मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आसतले, सो विथ ऑप्शन्स. सो हांगासर जो सिलेबस जो आसा फॉर ऑल द कॅटेगरीज, सो टोटल कॅटेगरीज 14 आसा पोस्टाच्यो. सो सगळ्यांक सिलेबस सेम उरतलो. CBT 2 टेस्ट जातली तेका फक्त रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो आसा तेका जो जो सिलेबस अंडर द सब्जेक्ट आसा तो चेंज आसतलो. आणि बाकीचे जे फ्रॉम द कॅटेगरी 2 to 14 जे आसा पोस्ट तांकां मोस्टली हिस्ट्री ऑफ गोवा ऑर जिओग्राफी ऑफ गोवा हेज्या बेज क्वेश्चन्स आसतले. ओके, सो तुम्ही जर प्रिपरेशन स्टार्ट करता जाल्यार NCERT बुक्स. आता NCERT बुक्स म्हटल्यार आता तुमच्या घरान सपोज जर कोणी 6th स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड पर्यंत सपोज जर कोणी भुरगो शिकता जाल्यार तेंचे बुक्स घेयात, हिस्ट्री जिओग्राफी. हांव तुमकां प्रिफर करता मोस्टली 8th 9th 10th. मोस्टली जर पळोवंक गेले जाल्यार तुमी 9th आनी 10thचे बुक्स हिस्ट्री आनी जिओग्राफीचे बुक्स घेवन रिफर करपाक स्टार्ट करात. सो तितून त्या टेक्स्ट बुकान आमच्या गोवाची हिस्ट्री मॅक्झिमम भितून आसा 9th आनी 10th सब्जेक्ट जो सोशल सायन्स. ओके, सो हिस्ट्री सब्जेक्ट आसा तितून अवेलेबल आसतली. आता हो जो व्हिडिओ आसा हो इंट्रोडक्शन पार्ट जो हांव तुमकां ह्या व्हिडिओन स्पेशली हो व्हिडिओ केला हांवें जो तुमकां सांगपाक टेस्ट ऑफ रिजनिंग. ओके, टेस्ट ऑफ न्युमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ कोंकणी लँग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश अँड कॉम्प्रिहेन्शन हेज्या अंडर कसले टायप ऑफ क्वेश्चन येवंक शकता. ओके, सो जर तुमी मार्क्स पळयले जाल्यार टेस्ट ऑफ रिजनिंग 10, न्युमेरिकलाकूय 10, कोंकणी लँग्वेजीकूय 10 आनी इंग्लिश अँड कॉम्प्रिहेन्शनाकूच चड मार्क्स आसा, 30 मार्क्स आसाच. आणि टायमींग तुमकां 75 मिनिट्स मीन्स 1 hour 15 minutes. सो हांगासर 4 सेक्शनान डिवायड केला हो पार्ट. ओके, सिलेबस फॉर CBT 2 होय 4 पार्ट्सानूच डिवायड केला, बट मार्क्स फक्त चेंज जाले 80 मार्क्स आनी मिनटां 100 मिनिट्स जाल्या. सो तुमकां फर्स्ट ही टेस्ट क्लियर करपाक जाय. आणि जर तुम्ही इन्स्ट्रक्शन प्रॉपरली रीड केले जाल्यार कोंकणी लँग्वेजीन हे तुमकां मिनिमम जर प्रमोट जावपाक जाय तुमकां. ओके, सो नाव तुमच्या मेरिट लिस्ट अंडर येवपाक जाय फॉर क्वॉलिफायींग जाल्यार कोंकणी लँग्वेजीन तुमकां 4 मार्क्स घेवपाकूच जाय. सो 4 मार्क्स कंपल्सरी तुमकां घेवपाकूच जाय जाल्यारूच तुमी क्वॉलिफाय जातले, ना जाल्यार क्वॉलिफाय जावचे ना फॉर द CBT 2. सो हांगासर तुमकां तेंच्यांनी स्पेशली जर तुमी इन्स्ट्रक्शन रीड केले जाल्यार पळयात. सो पासिंग क्रायटेरिया जी तेंच्यांनी दिल्या फॉर द अनरिजर्व कॅटेगरीज आसा तांकां 45%. मागीर नेक्स्ट जी कॅटेगरी आसा OBC तांकां 40% आनी SC ST जी आसा तांकां 35%. सो ही तेंच्यांनी कॅटेगरी जी क्रायटेरिया तेंची सेट केल्या फॉर द पासिंग क्रायटेरिया. आता मेन आमी ह्या व्हिडिओन आतां पळयतले. सो विदाउट वेस्टिंग मच टायम आमी टेस्ट ऑफ रिजनिंगान कसले टायप ऑफ क्वेश्चन येवंक शकता पळय ते पळोवया. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द 25th फेब्रुवारी हांव विदेश क्लासीस चॅनलाचेर एक फायल अपलोड करतलो रिलेटेड टू सपोज जर क्वेश्चन आसा जर क्वेश्चन हांवें सपोज जर एक्सप्लेन केले त्या व्हिडिओ जाल्यार तेज्या रिलेटेड सिमिलर टायप क्वेश्चनूच रिलेटेड हांव तुमकां एक ऑनलायन टेस्ट ही दितलो. आणि जी लिंक आसा त्या टेस्टीची जी त्या टायमार तुमी तो जो स्पेसिफिक व्हिडिओ आहा तेजे डिस्क्रिप्शनान चेक कराच. सो डिस्क्रिप्शनान तुमकां ती लिंक मेळटली. सो ती लिंक क्लिक करून तुमी मागीर ती ऑनलायन टेस्ट त्या टायमार अटेम्प्ट करूंक शकता. ती फ्री ऑफ कॉस्ट सगळे जे आसता ते फ्री ऑफ कॉस्ट आसतले तुमकां. सो अटेम्प्ट करा. सो हांव जे व्हिडिओज हे तयार करता स्पेशली तुमकां आयडिया दिवपा खातीर म्हाज्या वाटेनसून हांव तुमकां जस्ट एक आयडिया दिता की कशा तरेन क्वेश्चन तुमकां येवंक शकता. सो तुमी प्रिपेर जावन ह्या एग्जामीक अटेम्प्ट करपाक जाय. ओके, सो मोस्टली एग्जाम जी आसतली ती मंथ ऑफ एप्रील आसतली कित्याक 13 मार्च 2026 ही तुमची लास्ट ऑनलायन फिलिंग फॉर्म डेट आसा. सो तुमी सो फॉर्म जर कोणी फिल करूंक ना जाल्यार फिल कराच, लास्ट एंडिंग टायमाक रावूं नाकाच. सो आमी आयचो जो मेन इंट्रोडक्शन पार्ट जो आसा तो स्टार्ट करूया. सो सी हियर टेस्ट ऑफ रिजनिंग अंडर तुमकां कोडिंग डिकोडिंग टायप क्वेश्चन येवंक शकता, नंबर सिरीज टाइप, blood relation, direction test, analogy, classification, statement and conclusion.
सो हांगासर तुमकां एक एग्जांपल दाखयता अंडर एनालॉगी टायप अंडर क्वेश्चन एक तुमकां दाखयता. सो एनालॉगी अंडर पळयात क्वेश्चन कसो आसता. हे जस्ट एक एग्जांपल. ओके, सो एनालॉगी टायप नायफ एका को रिलेशनय म्हणटात. सो हांगासर तुमकां आन्सर बरोवपाक म्हणजे आन्सर हांगासर तुमकां कितें येतलें पळय ते तुमकां हांगासर कितें करपाक जाय ते सिलेक्ट करूंक जाय. सो तुमकां हांगासर ऑप्शन आसतले. ओके, सो तुमकां हांगासर ऑप्शनूय दिता हांव. ओके, सो पळयात एनालॉगी टायप क्वेश्चन. नायफाचें काम कितें. सो हे लॉजिकल क्वेश्चन. सो तुमकां हांगासर थिंक करपाचें पडटलें. नायफ हो कित्याक यूज जाता कट करपाक आणि पेन कित्याक यूज जाता इंक पेपर बुक आणि रायट. सो पेन कित्या खातीर यूज जाता डी. सो तुमकां डी ऑप्शन सिलेक्ट करपाक जाय. ह्यो हांवें सिंपल टायप दाखयला. अशें जेन्ना हांव व्हिडिओज अपलोड करतलो त्या टायमार तुमकां एक एक लेवल जो आसा तो इन्क्रीज करीत वयतलो. फर्स्ट लेवल सिंपल आसतलो, मागीर नेक्स्ट सो टील द मंथ ऑफ मार्च. ओके, सो ना जाल्यार टील द डेट ऑफ अनाउन्समेंट ऑफ एग्जाम हांव जाता तितले व्हिडिओज अपलोड करीत रावतलो. सिमिलर टायप जे क्वेश्चन्स आसतले म्हणजे बेज ऑन दीस हेडिंग्स आसात पळय, सो टायप ऑफ क्वेश्चन हांव अपलोड करीत रावतलो. सो तुमकां तेजे बेनिफिट्सूय मेळटले. परत तुमचें काम की तुमी जाता तितले रिफरूय कराच आनीकूय एक्स्ट्रा कितें मेळटा जाल्यार सो तुमकां हेल्प जातली. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आसा टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी. सो हितून पळयात टायप ऑफ क्वेश्चन कसले येवंक शकता. सिम्प्लिफिकेशन, पर्संटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टन्स, एवरेज एंड सिंपल इंटरेस्ट टायप. सो हितून जर एक एक्झाम्पल दाखोवंक गेलो तुमकां जाल्यार सिम्प्लिफिकेशनाचे पळया कशें येवंक शकता. 25 into 4 minus 50 divided by 5 equal to dash. सो आतां हांगासर तुमकां ऑप्शन जर जाय जाल्यार 70, 80, 90 and 100. सो आतां हांगासर पळयात मेन तुमकां तें टेबल खबर आसूंक जाय. नाजाल्यार नॉर्मली तुमी मल्टिप्लाय करतात तशें मल्टिप्लाय करात. 25 4 जा कितले. सो 4 5 जा 20 रायट. 0 येयलो. 2 4 2 जा 8 प्लस 2 कितलो येयलो 100. सो 25 4 जा 100 मायनस 50 डिवायड बाय 5. सो 50 डिवायड बाय 5. ओके, हेका डिवायड लायन अशी घेवंक शकता. सो कोणाक जमना तेंच्यांनी अशें सुद्दां केल्यार चलता. एकूच तो 5 कितले येता 10 जा. लायक दीस यू कॅन सॉल्व. नाजाल्यार 5 1 जा 5. सो हांगासर पळयात हांगासर 0 सो हो 0 उरलो तो वयर गेलो. नाजाल्यार नॉर्मल कॅन्सलेशन करा. सो हांगासर आन्सर तुमचे 10 येयलो. सो 100 मायनस 10 कितलो आन्सर 90. म्हणजे तुमकां सायड बाय सॉल्व करपाक जाय. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो अशे टायप्सचे क्वेश्चन आसा ते आमी सगळे पळयतले इन व्हिडिओज. नेक्स्ट पळयात टेस्ट ऑफ कोंकणी लँग्वेज. सो तुमकां हांवें सांगला कंपल्सरी तुमकां 4 मार्क्स घेवपूच जाय. ओके, जाल्यारूच तुमी क्वॉलिफाय जातले. सो हितून जे क्वेश्चन्स आसात ग्रॅमर रिलेटेड, लिंग, वचन, काळ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाक्य सुदार, कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे पॅसेज येतली तुमकां, ट्रान्सलेशन येतले कोंकणी टू इंग्लीश, फिल इन द ब्लँक्स, प्रोवर्ब्स म्हणजे म्हणी कंप्लीट करपाक बीन येवंक शकता. सो हांव क्वेश्चन रिफर करतलो आनी मागीर तुमकां व्हिडिओजाचेर एक्सप्लेन करता की कशें करपाक जाय ते. टेस्ट ऑफ इंग्लीश एंड कॉम्प्रिहेन्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. सिनोनिम्स म्हणजे सिमिलर वर्ड सेम वर्ड आसतले. एंटोनिम्स म्हणजे ओपोजीट वर्ड्स. फिल इन द ब्लँक्स ऑर गॅप्स, सेंटेन्स करेक्शन्स आनी कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे पॅसेज आसतली. ओके, सो लायक दीस हे जे पोर्शन आसा ते तुमकां इन्क्लूड आसतले. सपोज जर आनीक कितें ते अनाउन्स करतात ऑर पब्लीश करता रिलेटेड आनीक कितें सिलेबस थिंग्स जाल्यार हांव ते सुद्दां इन्क्लूड करता तुमकां. आनी व्हिडिओन जे कितें म्हाका मॅटर्स मेळटले तेजेर हांव व्हिडिओ अपलोड करता. सो जाता तितलो तुमी व्हिडिओचो बेनिफिट्स घेयात आनी तुमी तुमकां प्रिपेर करात फॉर दीस कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट. ओके, सो 25 फेब्रुवारीक हांव फर्स्ट व्हिडिओ अपलोड करतलो आनी ऑल्सो लिंक टेस्ट लिंक जी आसा ओके ती इन द डिस्क्रिप्शन ओके सेंड करतलो. सो ती क्लिक करात आनी टेस्ट सबमीट करात. सो टेस्ट जी आसा ती इमिडिएटली सबमीटूय जातली आनी तुमकां तुमचे मार्क्सूय तुमकां सोमतेच पळोवपाकूय मेळटले. ओके, सो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करात, शेअर्स करात जाता तितले आनी सबस्क्रायब करात. थँक्यू.